सध्या गोंयांत शिगम्याचो उत्सव सुरू जाल्लो आनी आज आमच्या जांबोलेच्या श्री रामनाथ दामोदराचो घराचो उत्सव. तो सुरवातेकच आमचे सगळे जे पळोवपी आहात तांकां ह्या उत्सवाची गुलाबाची परबी आनी आमी आज एका वेगळ्या विशयाचेर चर्चा करता. तो आमचो शिगम्याकूच रिलेटेड हे आसा विशय आसा. मेन म्हणटात ते आतां सगळे कडेन रोमटामेळ सुरू जातात आनी रोमटामेळा भितर आनी एक नवी ते हे जाल्या म्हणजे आतां ल्हान भुरगीं ह्या रोमटामेळांनी पार्टिसिपेट जातात आनीक हे उगीच जावंक ना. हे करपाक कांय जाणांचो पाठो आशिल्लो. तातूंत भितरलो एक सामको सुरवात करपी म्हणटो मडगांवचो एडवोकेट विनय पाटकर. तांकांच आज आमी ह्या चर्चा करतात. विनय येवपाक तुका. विनय, म्हाका एक हे पयलीं हे भुरगे कशे आयले मागीर कशे फुडें गेले हाजे परस म्हाका पळयलें जाय तूं कसो हे आतां तूं आदोगाद म्हणजे तुका म्हाका दिसता आमचे सारके सांगपा जाल्यार तुगेले आदोगाची परस बाकीची उजापती चड. सो ह्या शिगम्या कडेन कसो आयलो? बरोबर. सांगपाचें म्हणल्यार हांव मडगांव हो शिगमो म्हणल्यार रोमटामेळ जो बाल रोमटामेळ चालू आसा तो भुरग्यालो. हांवें ल्हानपणां म्हाजें ल्हानपण जें सगळें गेलां टील कॉलेज म्हणया आमी किंवा आमचें प्रोफेशन स्टार्ट जालें म्हाजें एडवोकेसी प्रोफेशन स्टार्ट जालें तेन्ना हांव मळकण्या रावतालो. जांबोलेच्यान एक 5-6 किलोमिटराच्या मळकण्या थंय म्हाजो जल्म थंय रावतालो. आनी ल्हानपणा साकून आमी मांडावयलो शिगमो मान जो आसता थंय शिगम्याक आमी खेळटाले. आमी घराघरांनी तुळशी कडेन नाचताले जावं खेळटाले. आनी जेन्ना मडगांव रावपाक म्हाजें लग्न जालें भुरगो जालो म्हाका तेन्ना आमी रोमटामेळाक पळोवपाक म्हणजे शिगमोत्सवाक जेन्ना वताले तेन्ना रस्त्या कडेन अश्यो बॅरिकेडींग आसताल्यो. त्या बॅरिकेडींगाच्या भायर रावन आमी रोमटामेळ पळयताले. म्हाजे बरोबर म्हाजो भुरगो म्हाजी बायल किंवा बाकी खुबशे भुरगे अशे बॅरिकेडींगाच्या भायल्यान रावन रोमटामेळ पळयताले. आनी आमच्या गांवांत मळकण्या म्हणजे जानोडे म्हणून एक आमचो जानोडे शिरदन बिंडे ह्या 3 वाडे मेळून आमचो एक मेळ आसतालो. तो मेळ बंद जाल्लो. सो खंय तरी लॉकडावन जेन्ना आयलो सगळीं भुरगीं जेन्ना घरा कडेन आसतालीं तेन्ना भुरग्यांक एक पिशे लागले व्हिडिओ गेम्स ऑनलायन क्लासीस चलताल्यो. सो मोबायल दिवप कंपल्सरी. सो भुरगे त्या मोबायलाचेर आसताले व्हिडिओ गेम्स खेळटाले. सो म्हाजोय भुरगो तेच करपाक लागलो. खंय तरी दिसतालें की बाबा भुरग्यांक हे मोबायल सोडून किंवा टीव्ही सोडून आनी कांयच ना. सो हे कनेक्शन जालें की आमचो मेळय बंद जाल्लो. सो रोमटामेळ भुरग्यांक पळोवपाक मेळना किंवा भुरग्यांक नाचपाक मेळना. सेकंडली भुरगे फक्त मोबायलाचेर आसता. सो दोनूय गोश्टी एक जर म्हाज्या तकल्यान गेले की भुरग्यां खातीर कितें तरी जावपाक जाय. हाजेर भुरग्यां कडेन देंवले ताचे पयलीं म्हाका तूं मळकणेचो म्हणटकीर म्हाका आनीक कुतूहल म्हजें वाडलें. कारण मळकणे म्हणटा गांव सामको असो निसर्गाचे हाजेर आशिल्लो गांव तो. अशे झरे व्हांवताले त्या वयल्यान झाडां आसतलीं. तुजी भुरगेपणां म्हाका दिसता सारकें ते खंयची झाडाचे वखद पेरां काडली कोणाचे आंबे काडले कोणाचे हे असले तातूंत भितर चड एक्टिविटी बी आनी तातूंत भितर हे शिगमे. सो म्हाका एक सांग तुमचो मळकणेचो शेळी उजो हो सद्याक सगळ्यात फामाद असो उत्सव. तुमचे थंय आतां मेळ वेगळे आनी रोमटामेळ वेगळे. सो तुमचे मेळ आसताले काय रोमटामेळ आसताले? ना, आमचे थंय मेळ आसताले. मांडावयले मेळ हे आमचे आसताले. सद्या पळोवपाक गेल्यार मळकणे म्हाका दिसता 3 मेळ जे आसा ते एक्टीव आसात. एक्टीव म्हणपाचें कारण म्हटल्यार आमचे स्वता आमच्या वाड्या वयलो मेळ सद्या ना. कारण जो मेन मांडाचो गुरू आसतालो जो मेन मुखार वतालो तो जेन्ना एक्सपायर्ड जालो ताच्या नंतर मुखार हें चलोवपाक मनीस नाशिल्लो. त्या कारणान खंय तरी मूड ऑफ जालो. आनी दुसऱ्या वाड्यार जर आमी नाचपाक गेले मेळाक जाल्यार खंय तरी ते इजिली एक्सेप्ट करनात. एवरीवेअर इट इज सेम. आमी जशें की हांव मळकणेच्यान आतां मडगांव आयलो पूण मडगांवकार म्हाका इजिली एक्सेप्ट करना. अरे हो खंयचो प्रश्न येता. जेन्ना महारुद्रेक्षांग हो ग्रूप जो आमचो रजिस्टर्ड ग्रूप आसा तो ग्रूप घेवन हांव जेन्ना खुबशे एक्टिविटीज करता तेन्ना खूब जाण म्हणटा हो विनय पाटकर म्हणटा तो खंयचो हो खंय तरी पॉलिटिशनाचो वळखीचो सोयरो काय हो खूब जाण विचारतात. एक्झॅक्टली. सो हांव तेन्ना एकच सांगता बाबा तशें कांय ना. म्हाका एक उमेद म्हणून हांव हें करता. सो जेन्ना हांव परत गांवांत वता तेन्ना तेंच जाता की लोक इजिली एक्सेप्ट करनात. सो आमच्या गांवांक आमच्या वाड्यार जो मेळ जाता ना त्या म्हणटा पळय ना घरकाना घाटका आमी सद्या शिमे वयले जाला. थोडे लोक म्हणटा की बाबा हो खंयचो प्रश्न मडगांव येता थंय गेल्यार तोच प्रश्न हो खंयचो तो अशें जाता. सो म्हाजे तर्फे जें जाता हांव तें करता. कारण जो मेळ आमकां मळकणे मेळना तो मेळ खंय तरी रोमटामेळ म्हणया आमी तो रोमटामेळ आमी भुरग्यां कडेन हांव हांगा तेजे कडेन करून घेता.
ते सुरवात तेच जाली भुरग्यांक हे मेळाकडेन हाडपाचें. तूं म्हणटा कोवीड आयलो ताच्या फाटल्यान ते भुरगे तांकां एक्टिविटीज सगळी म्हणल्यार भायले एक्टिविटीज बंद जाले. बरोबर. दे आर कन्फायन विथ आयदर मोबायल किंवा टीव्ही कडेन कन्फायन करपाक लागले. सो हातूंतल्यान कशें दिसलें तुका हे भुरग्यांक एकठांय हाडया कसो प्रोसेस कसो जाता? गुड क्वेश्चन. हांव हेजेर तें सांगपाक सोदतालो की जेन्ना आमी जेन्ना पळयताले की रोमटामेळ जे जाता तांचे व्हिडिओ व्हायरल जाताले इंस्टाग्राम म्हणया किंवा सोशल मिडियाचेर किंवा न्यूज चॅनल्स दाखयताले तेन्ना खंय तरी अशें दिसलें की बाबा भुरग्यांक हांवें बॅरिकेडिंगा भायर पयल्ले ते दोळे भुरग्याले रातभर जागरणां आसताले पळयताले उमेदीन आनी म्हणटाले ल्हान भुरगे. सो त्या वेळार एक मयूर माळेशी म्हणून मनीस तो काणकोणचो मयूर माळेशी म्हाजो फ्रेंड तो म्हाका म्हणपाक लागलो की हांव ताका पयलीं कॉल केल्लो की ह्या भुरग्यांक खंय तरी म्हाका ढोलताशें इंट्रोड्यूस करपाक शकता. हय केपें कॉलेज. सो ते कल्चर हें तें सगळें थंयच्यानच वारसो आमकां आयला. सो मयूर माळेच्या फ्रेंडाक हांवें सांगलें की खंय तरी भुरग्यांक म्हाका ढोलताशें इंट्रोड्यूस करपाक जाय. तेणें म्हाका एक मनशाचें नांव दिलें. तो म्हणल्यार शुभम नायक. सद्या मंडलेश्वर सध्या तो आसता ते सुवर्ण रथात बसला मंडलेश्वराची मूर्ती ते हाका लागून पिढी जाल्ले तेंचे ते मास्टर शुभम नायक आसा तेजे हेल्प घेवन ताका हांव पयलीं मेळ्ळो. थंड मनीस जेन्ना येवन बसलो म्हाज्या ऑफिसाक मुखार बसलो आनी हांव ताका विचारता की तो जस्ट म्हाका पळयता 5 मिनटां तो म्हाका स्कॅन करता की अरे हो एडवोकेट जावन तेजे कडेन हांव क्रिमिनल एडवोकेटाचें नांव आसा आनी हो हे शिगम्या कित्याक पडटा म्हणटा म्हाका स्कॅन करता त्या टायमार. हांव म्हटलें पळय हांव एडवोकेट आसा जावं ज्यो बाकीच्यो गोश्टी त्यो सायडीक दवरल्या तेजें म्हजें प्रोफेशन. आजून म्हटल्यार हांव सकाळीं ते सांजे 5-5:30 म्हळ्यार म्हाज्या ऑफिसाक आसता किंवा कोर्टाक म्हाजें कामां अप टू डेट सगळीं कामां करता. ताचे नंतर जो वेळ आसता फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणया शेनवार आयतार किंवा 5:30 नंतर जो टायम मेळटा त्या वेळार आमी प्रॉप्स करपाचे किंवा भुरग्यांची प्रॅक्टीस घेवपाच्यो जावं आनी खंयच्यो एक्टिविटीज आसा त्यो प्लॅन करपाच्यो. कारण खुबशे आमचे पेरंट्स जे आसा ते आमचे बरोबर आसा. काणकोणच्यान पागी रुपेश पागी म्हणून आसा मागीर अशे खुबशे आसात तांकां घेवन आमी ते प्लॅन करता. अश्यो गोश्टी आसात. सो पळय मागीर तूं कशें सुरवात ती तुजी कशी पळय. सो ताच्या नंतर आमी जेन्ना शुभम नायक जो मास्तर आमच्या मुखार मेळ्ळो ताणें आपलो तांचो आनी एक साई दामोदर ग्रूप आसा घुमटारती ग्रूप फामाद ग्रूप थंय बी एक शुभम म्हणून आमचो सिंगर आसा. सो थंयचे 4-5 जाण एक जाले आनी म्हणलें की भुरग्यांक शिकोवपाक घेवया. फर्स्ट टायम एक आमी पोस्टर केलो आनी जो आउट केलो महारूद एक्सन ग्रूप आमचो रजिस्टर आशिल्लो सो पोस्टर आउट केलो. पयलीं फक्त 50 भुरगे येतले म्हणून आमकां कन्फर्म एक आयलें 50 भुरगे येतले. हय व्हॉट्सएप ग्रूप केलो 50 भुरगे येतले. ते त्या दिसाक आमी जेन्ना रवींद्र भवनाक गेले हांव आमचे रवींद्र भवनचे चेअरमॅन आसा तांकां मेळ्ळो जावं योगीराज बाब कामत आसा तांकां मेळ्ळो दिगंबर कामत तांकां मेळ्ळो आनी तांकां सांगलें की म्हाका मातशें रवींद्र भवन एक दीस प्रोवायड करा ते आमकां प्रॅक्टीस घेवपाक जाय. आनी हांव सरप्रायज जालो आनी इवन शुभम नायक मास्तर म्हणून आमकां बाकीचे जे आशिल्ले सुजय नायक आशिल्लो सरप्रायज की ऑलमोस्ट एकूच फर्स्ट डेक 200 भुरगे. सो जे भुरगे हांव बॅरिकेडिंगा सायडीक वयतालो तेच भुरगे थंय वाजोवपाक म्हळ्यार एक उमेद दिसताली की हे सगळे भुरगे थंय आयल्यात. आमकां प्रश्न पडटालो की ह्या इतले भुरगे शिकोवपाचें कशें दिस वॉज द क्वेश्चन. सो हांव मातसो डिस्कस करता ते इनॉग्रल चलता आमचो योगीराज आयिल्लो तालक आयिल्लो आमचो रजन तालक. सो आमी डिस्कस करता आतां भुरग्यांक कशें शिकोवपाचें कशें नाशिल्लें. सो एक सडनली एक अशें आयिल्लें की ग्रुप्स केले. ग्रुप्स केल्यार प्रत्येक ग्रुपाक कोण तरी सांबाळपाक लिडर जाय. पेरंट्सांक रिक्वेस्ट केली की यू हॅव टू बी द वॉलंटियर्स ना. प्रत्येक 12 भुरग्यांचो ग्रूप करून आमी तांकां वॉलंटियर दिले. त्या वेळार आमच्या तकल्यांत ना की तांकां रोमटामेळ नाचोवपाचो जस्ट आतां ढोल आनी ताशे आनी कासाळ्यांक वाजोवपाक शिकयतात आनी ढोल आनी ताशे ते आमी भाड्याचे हाडलेले. कारण कोण आपलो ढोल फायनान्स आहा इट इज अ बिगेस्ट हेडेक. हांव म्हणटा की आमी काणकोण मल्लिकार्जून कॉलेजींतल्यान आमी रिक्वेस्ट करून मॅनेजमेंटाक लेटर करून तेंच्यान ढोल आनी ताशे हाडलेले. कारण जेन्ना खंयचो ग्रूप मुखार येता किंवा शिकोवपाक नवी कितें गोश्ट करता कोण हेल्प करपाक येना. सो थंयच्यान आमी रिक्षा करून ती भाड्याचे ढोल ताशे हाडून कायद्याचें भाडें घेवना बट आमी ते घेवन आयले. आनी तेन्ना भुरग्यांक शिकयलें भुरगे वाजयता उमेद पयली जाल्यार मास्तरां म्हळ्यार आमी मास्तर म्हणटा शुभम नायकाक ताका म्हटलें की भुरगे बरें वाजयता सो तांकां मुखार व्हरपाक जाय. नेक्स्ट डे 200चे आमी शेनवार आयतारा प्रॅक्टीस केली. 200, 300, 400, 500 अशे भुरगे वाडत गेले. आनी आमी मागीर मास्तर म्हणपाक लागलो शुभम की तांकां स्टेप्स घेवले. स्टेप्स तांकां शिकयले आनी पयले भुरगे बरे परफॉर्म करतात. मागीर थोडे पेरंट्स म्हणपाक लागले आमी प्रॉप्स करपाक रेडी आसा. प्रॉप्स म्हळ्यार हफ्तागिरी आसता गुडी आसता मागीर तुगेले बाकीचे पालकी आसता
अशंदी हय इलामती सगळे आसा हय सो पेरेंट्स म्हणपाक आमी ते करून दिवपाक रेडी आसा तयार केल्या सगळे पेरेंट्सांनी हेल्प करून आमकां तयार केलें आनी जेन्ना परफॉर्म करपाचो टायम आयलो तेन्ना भुरग्यांची उमेद पळयली हांवें म्हटलें की भुरग्यांक जॅकेट आतां हो मेन मुद्दो जॅकेट जाय फेटे जाय मागीर तांकां कमरा घालपाक सगळे जाय म्हणटकीर आमी चिंतता आतां कितें करपाचें फायनान्स इज अ लायक खूब फायनान्स येनाशिल्लो सो म्हाका पेरंट्सां कडेन मागपाक बरें दिसनाशिल्लें हांव म्हटलें की जें जाता तें हांव करतलो क्रिमिनल बॅकग्रावंड जाल्या कारणान जितलें म्हाका काम येतालें त्या कामांतल्यान म्हाका जितले पयशे मेळटाले ते पयशे आमी घालपाक लागलो घरा कडल्यान उतरां पडटालीं की तूं कितें करता तुजें प्रोफेशन कितें तुजें काम कितें तूं करता कितें आजून म्हाका आयकुपाक पडटा सो हांवें तें तरी पूण आयकून घेवना कारण म्हाका खंय तरी कितें की कितें तरी करपाक जाय भुरग्यांक कितें तरी करपाक जाय कारण सगळे हांव पळयता की लोक आज एकूच उलयता की भुरग्यांची वाट लागता मोबायलाक भुरगे हांगा थंय वता कल्चर सांबाळना पेरंट्सांक रिस्पेक्ट करना एक दीस सेमिनार दवरून भुरगीं सुदारपाचें ना आमी जर हें करना आयज म्हाका गर्व दिसता सांगपाक जेन्ना 2 वरां हांव वर्कशॉप घेता तेन्ना 2 वरां वर्कशॉप घेता त्या 2 वरां स्ट्रिक्ट रूल आसता की त्या 2 वरां खंयचोय भुरगो हाती मोबायल घेवपाचो ना हातीक जर मोबायल घेतलो तो मोबायल हांव परत दिवपाचो ना आनी पेरंट्सान आपल्या भुरग्याक धाडना जाल्यार कोता येता कारण आमच्या खंयच्याच वर्कशॉपाक आमी 1 रुपयो चार्ज करना सगळें फ्री आसता सो हांव म्हणटा की मोबायल घेवप ना तेणे कारण तें करून आतां सद्या 800 भुरगे जे आसा 800 850 भुरगीं आमचे बरोबर आसा आनी डिसिप्लीन मेंटेन करून मोबायल घेनासतना करतात थोडे बंदूक जातात थोडे माठांतल्यान वता तुमच्या मोडटांनी हांव केप्या सो असले थंय म्हणी सामकी उतरां पावतात तशें आमी कितें आमी जरी लग्न म्हणल्यार तुगे शिगम्याच्या रोमटा काळांत गेले तरी आमी त्या माठांतल्यान गेले बरोबर सो हांव केप्या तुमकां केप्या ते सेम तुगे मोडटांनी एक कितें जालें तुमी आमकां तें वाजयता आसतना दिसूं तें सोंपें न्हू तांचे कडेन तें सोंपें न्ही तें ताका मोड आसता तासो अमक्याच दमन वचपाक जाय त्या जाग्यार तो ढोलाचेर पडपाक जाय आनी हे नव्या भुरग्याक म्हणजे नव्या भुरग्याक हे शिकपाक थोडे रिदम कितले फास्ट पिकअप करता ते थोडे भुरगे हांव म्हणटा की थोडे म्हणटा की ड्रायव्हिंग बी आसा पळय आपशे रक्ता आसा म्हणटा थोडे भुरग्यांचे वाजोवप रक्ता आसता हांव हेजेर येता कारण थोडे भुरगे जे इतले ब्युटिफुली दे आर प्लेइंग द म्युजीक एंड ऑल इतले बरे की सो प्रॅक्टीस घेवन सो वर्कशॉप घेवन आमी भुरग्यांक 5-12 भुरग्यांक परफॉर्म करपाक मॉडर्न शिंगोचो जो आसा तो तीं हाडल्या सच प्रॅक्टीसी तांकां जर 1 म्हयनो मेळटा जाल्यार ते भुरगे खंयच्या खंय पावपाक शकता सद्या कितें जाता की पेरंट्स एग्जाम्स हे आतां सद्या एग्जाम जाल्ल्या कारणान भुरगे तितले परफॉर्म करपाक मेळना काल आमी जेन्ना कुडचड्यार निलेश काब्राल जे आसा आमचे आमदार तेणी एक उतर दिलां आमकां की मुखार कितें तरी फायनान्शियल दे वील हेल्प अस म्हणून कारण आमचे कडेन अजून ढोल ना जे ढोल हांव जे कितें अर्न करता ते ताच्या ढोलां हांव घालीत आसा म्हाज्या सद्या तरी तो सोर्स ऑफ इनकम म्हणल्यार म्हाजें प्रोफेशन काब्राल जे निलेश काब्राल आसा ताणें म्हाका काल एक हें केलें की तूं येवन परफॉर्म करून चल आमी कितें पळोवया म्हणून म्हणटा सो थंयच्यान भुरगे जे आसा पळय करतात म्हणल्यार थोडी प्रॅक्टीस करून ते परफॉर्मिंग आनी ल्हान भुरगे सुद्दां व्हडले आतां शिकपाक लागले आतां सो तूं म्हणटा की हे सुरवात तुवें केले फकत तांकां रिदम शिकोवया तासाचो रिदम शिकोवया कासाळ्याचो रिदम शिकोवया हे मागीर तुका दुसरी तांची हे पळोवन की आतां घे आमी रोमटा मेळ घेवया तुजो पयलो रोमटा मेळ भुरग्यांचो पयलीं म्हणजे एज ग्रूप कितलो आसता पळय आमी एज ग्रूप दवरिल्लो 6 वर्सां ते 16 वर्सां पूण सद्याची परिस्थिती पळयल्यार 3.5 वर्सांची भुरगीं काल आमी गेले तेन्ना 3.5 वर्सांचे भुरगे काल कुडचड्यार नासला तेंचो एक 30 भुरगे 3.5 वर्सांचे येता कारण बापूय जे आसा म्हणजे मोबायल जर आसा घरांत जाल्यार जी बायल मनीस आसा ती आपल्या भुरग्याक घेवन थंय येता आनी पळयल्यार व्हडलो जो भाव किंवा भयण नाचता जाल्यार धाकली भुरग्याची उमेद पयली ते नाचपाक लागता ल्हान भुरगीं 3.5 वर्सांची तो कितें केलें की सेफ जावपाक आमी तांकां एक स्पेशल ग्रूप केलो आमी ती सिस्टम दवरल्या एक स्पेशल ग्रूप करून 30 भुरग्यांक एक आमी असो ग्रूप केलो आनी तांकां कितें सांगलां की तुमी बेजीक स्टेप शिका किंवा तुमी पारंपारीक जे भेस आसा म्हणल्यार आमी म्हणया शेतकार रेने किंवा फुलकान म्हणया किंवा जे बाकीचे भेस आसा ते तुमी करूं शकता जेणे करून ह्या भुरग्यांक मुखार ती आवड निर्माण जातली आनी हे भुरगे कल्चरा कडेन उरतले एक आतां हांव पयलीं जसो उलयलें की प्रत्येक जाण म्हणटा की भुरगे कल्चरा कडेन पयस वतात भुरगे मोबायलाचेर वता आरे तुमी तांकां कितें तरी दिया
एक दीस जर भाशण केलें आनी आमी जर गेले जाल्यार कांय जावचें ना. तुमी तांकां कितें दिवपाक जाय तेन्ना ते भुरगे कनेक्ट उरतले. भुरगो म्हाका रिस्पेक्ट करना, पेरंट्साक रिस्पेक्ट करना म्हणटा त्या भुरग्याक तुमी शिकोवपाक जाय. आतां फॉर एग्जांपल एग्जामी पयलीं टेन्शन येता भुरग्यांक, एन्जायटी, डिप्रेशन हें तें. अशें वर्कशॉप दवरपाक जाय, अशे क्लासीस दवरपाचे तेन्ना भुरगो इजिली टेन्शन किंवा एन्जायटी फायट करतलो. किंवा भुरग्यांक पेरंट्साक रिस्पेक्ट कसो करपाक जाय. थोड्यो अश्यो वर्कशॉप जावपाक जाय, ते कोण करना. आतां हांव जेन्ना पळय म्हणटा की लास्ट इयर साकून आमी प्रॉप्सां खातीर किंवा आमच्या इन्स्ट्रुमेंटा खातीर आमी पयशा स्पॉन्सरशिपाक खूब भोंवले. तर दिसाक चड ना, म्हाका दिसता एक 30% सुमार अशे लोकांनी हेल्प केला. उरले 70% आमकांच करपाक पडला. अजून पर्यंत हांव भाड्याचे डोर हाडटा, जे आमी आतां डोल हें करता पळय, अजून भाड्याचे डोर म्हाका हाडचे पडटा. सांगपाक खूब वायट दिसता, कारण इतले क्रिकेट टुर्नामेंट जाता, फुटबॉल टुर्नामेंट, व्हडले टुर्नामेंट आमी करता, थंय आमी स्पॉन्सरशीप ओत्ता, अशे पयशे ओत्ता. पूण जेन्ना आमी भुरग्यांक कल्चरा कडेन दवरपाक जाय म्हणटा तेन्ना आमकां अशें मागपाक पडटा आनी तरी पूण हेल्प येयना, थंय म्हाका वायट दिसता. पयलो रोमटानाचो परफॉर्मन्स आमी मडगांव गेले, ते जाग्यार 512 भुरग्यांनी परफॉर्म केले. ताचे नंतर आमी केपें गेले. हे लास्ट इयर 2025 आमी सुरवात केली. आतां आमी 26 आसा. आतां काल आमी कुडचड्यार केला. ह्या वर्साक आमी 14 तारखेक मडगांव परत परफॉर्म करतात. भुरग्यांची उमेद पयल्यार काल तांची एग्जामी आनी हांव स्ट्रिक्टली सांगलेलें की अभ्यास आनी तुमच्या एग्जामी सोडून तुमी रोमटामेळा येवप ना. कारण फाल्यां टिचर्सांनी किंवा पेरंट्सांनी आमकां ब्लेम करपाक नाका. हें खूब जेन्ना आमी ग्रूप करता न्ही तुमचो तेन्ना बरी गोश्ट केली जाल्यार तुका क्रिटिसायज करपी किंवा सगळे लोक खूब जाण आसात. आनी फाटल्या दिसांनी म्हाका असो बॅड एक्सपिरियन्स जाल्लो की आमी जेन्ना बरी करपाक वता तेन्ना खुबशे पेरंट्स हें करताले किंवा थोडे टिचर्स म्हणुया आमी हें करताले की भुरग्यांची वाट लागता, ते व्यसनां वेता. हांवें पेरंट्सांक आपूण एकूच प्रश्न केल्लो, रोमटामेळा येवन तुमकां जर दिसता की तुमचो भुरगो व्यसनां वेता जाल्यार तुमी भुरग्यां बंद करपाचें. पेरंट्सांनी म्हाका स्वता सांगलेलें की सर ना, तुमी जेन्ना पळय वर्कशॉप किंवा रोमटामेळ घेवपाक लागल्या भुरगे घरा कडेन इंटरेक्शन करपाक लागले, उलयता आमचे कडेन किंवा रोमटामेळाच्यो व्हिडिओ चलता आमचे कडेन, पळोवन ते वाजोवपाक शिकता किंवा म्हणी म्हणटा, पिटी जान्नी आसा किंवा अंजनच्या सुद्धा किंवा अशे खुबश्यो म्हणी ते म्हणटा घरा कडेन. सो बरी गजाल म्हणून. सो दे आर कंटिन्यूइंग. थोडे लोक सद्या एक वडच्यान अशे जे नवे प्लेयर जाता ते एप्रिशिएट करतात आनी ह्या नव्या प्लेयरांक आतां क्रिटिसायज करतात की आमचो शिगमो कल्चर कसो आशिल्लें, आतां हो चेंज जावन आतां तें फ्युजन आयलें, आतां आनी कितें आयलें, जें आयलें आमी अशें करून उडी मारनासले, दोरवाले नाशिल्ले, आमी अशें वाजयताले, आतां हे उडी वाजयतात. ही जी कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या, थोडे म्हणटात ना पयलीं कशें जाता, थोडे म्हणटात फ्युजन जावपाक जाय. तुजें मत कितें? सुरेश पिंगे सर म्हणून एक बरो व्हडलो फामाद मनीस, ह्या मनशान म्हाका हांव तांकां खूब मानता. कारण तो असो मनीस बसोन एक देवाचें नांव सांगलें तो ते 5 मिनटाक आरत रेडी करता असो मनीस. खुबशे आतां तें ह्या विशयाचेर हांव ताचे कडेन उलयल्लो आनी तेणें म्हाका कितें गजाल सांगली की जें लोकांक आवडटा तें दिवपाक जाय, काळा प्रमाणे मनशान बदलपाकच जाय. 25 किंवा 30-40 वर्सां पयलीं म्हाजो बापूय मणगण्या सायकल घेवन भोंवतालो. आतां जर आमी सायकल घेवन भोंवले लोक म्हणटाले पयसो मरे म्हणटाले. जर आमकां बेगीन खंय पावपाक जाय जाल्यार आमकां बायकान किंवा कारीन वचचें पडटलें. भुरग्यांक जर आमी कितें दाखयतले जाल्यार पयलीं भशेन आमी जर तर तुळशी कडेन ताका नाचपाक शिकयलें कोणूय वचना. सोशल मिडिया प्लेज अ व्हेरी वायटल रोल की आतां जो दिखता वो बिकता है म्हणटा. सो आमी जो पर्यंत तांकां तें दाखोवचें ना बाबा हांगा पळय सगळो एक म्हणया आमी की फ्लेवर आसता, खंयचे गोश्टी आमी एक फ्लेवर पयलीं आमी उकडून घालताले, आतां आमी फोण्ण मारता आनी घालता. त्या फोण्ण जो पर्यंत येवपाना कोण एक्सेप्ट करचोच ना गजाली. सो आमी जेन्ना ह्या भुरग्यांक शिकयता नवीन नवीन गजाली किंवा त्यो मातश्यो एक फ्लेवर दिवन आमी व्हरपाना तांचे कडेन, नो बडी वील एक्सेप्ट. सो म्हाका दिसना की बाबा ट्रेडिशनल गोश्टी आसात. आतां फाटल्या दिसा एक मंडलेश्वर ग्रुपान एक म्हाका दिसता जज म्हटलेली की वण्टी वयल्यान आयलो बाबा घेवन गेलो बाबा मामा पापड हें पयलीं चलतालें आनी मातसो फ्लेवर चेंज केला. तातूंत वायट कांय रिदम चेंज केला. थोडे मागीर आतां म्हापसा बाबरेश्वर कळंगूट ग्रूप तांणी बरे बरे म्हणी हाडल्यात, कुजळकार आसात किंवा आमचे खाणेपारकार आसात, बरे बरे म्हणी हाडटात. वी हॅव टू एक्सेप्ट ट्रेडिशनल थिंग्स गांवांनी चलतात मांडार. आनी बरें हांव म्हणटा की आमचे बरोबर जे 800 भुरगे आसात ते खंयचे, ते मडगांवचे न्ही, काणकोणचे पेरंट्स मडगांव सेटल जाले. म्हाका इवन सुर्ला म्हणल्यार हे सायडीन सांखळे ते सायडीन तेंचे पेरंट्स येताले, पेडण्यां साकून पेरंट्स जाता, बिचोलेच्यान. हे भुरगे फाल्यां मांडार नाचतात
हांगा ज्यो गोष्टी ते नाचता पळय त्यो त्या मांडार नाचतात, कारण गांवां जेन्ना वतले डेफिनेटली दे वील तुळशी कडेन जे नाचतले ते विसरनात आपले गोष्टी, गांवां ते पळयतात आनी हेंकां दोनूय गोष्टी दाखोवपाक जाय. रोमटामेळ चलतलो, मांडावळ शिकून चलतात, बंद पडना, कल्चर म्हणजे उरतलेच चालू, फक्त आमी अटेंड करीत रावपाक जाय. तुमच्या आमची चर्चा आमी सांगीत आसतना एक पयलें म्हणटा सद्या आमच्या हांगा सगळं राजकीय शिगमो चालूच आसा. कितें जाता हे आमी कितें आदींच फाल्गून मासांत त्यात उल्हास म्हणटा सद्याची सिच्युएशन आसा, तातूंत भितर जर नवे भुरगे येतात हे जर पळयल्यार तुका कितें दिसता कल्चर रिवायव जाता रीड जाता कितें म्हटल्यार शिगमो कल्चर आमची जे आसा पयलीं मदींच तूं म्हणटा तशें थोडे फकत ते निमाणे कडेन नाही म्हणल्यार कांय गांवांनी ते शिगमे म्हणजे सद्या भोगावळ टायप आमचे स्वताचे तेच म्हणले भोगावळ टायप अशे परिस्थितीक आतां नवे भुरगे ते हाका खाण मारतात हे कोण कितें दिसता. बेस्ट एग्जांपल म्हणल्यार पोरूं जेन्ना आमी रोमटामेळ सुरू केलो भुरग्यांचो तेन्ना 10-11 ग्रूप आशिल्ले, ह्या वर्सा 19 ग्रूप आसा. सो हे हांव तेच म्हणटा, हे पळोवपाक शकता की बाबा इल्ले हे लोक त्या कले कडेन परत येवपाक लागले. हेजें कारण हें आसा की आमी खंय तरी तांकां नव्यो गोश्टी किंवा जे नवें जें आसा पळय दिवपाक लागले. आनी परत सोशल मिडिया अशे जे जती किंवा म्हणी ज्यो आसा पळय किंवा जे रोमट जे भायर जाता पळय ते लोक अशे अट्रॅक्ट जावपाक लागले. पयलीं शिगम्याक लोक वचनाशिल्ले. आतां थोडे हांव आतां महिन्यानंतर स्कुलाक हांव म्हाजो बाबू विद्याभारती वता, थंय हांव पळयता की महाराष्ट्राचे खुबशे पेरंट्स आसा तांचे भुरगीं आसा तांकां कोंकणी अजून कळना, पूण काल जेन्ना परफॉर्म करपाक गेले त्यो ल्हान ल्हान महाराष्ट्राची भुरगीं आसा पळय जे आतां गोंयांत सद्या तांचे पेरंट्स काम करतात ती कोंकणी म्हणटात, म्हळ्यार कोंकणी म्हणी कोंकणी उलोवपाक कळना, पूण ते कोंकणी म्हणी म्हणटात जती म्हणटात ते पूण खूब बरें दिसता. सो अशें ना की लोक पयलीं गॅप पडलेले जे जाग्यार इल्ले लोक ही जी लोककला आसा किंवा संस्कृती आसा ती कमी जाली खंय तरी, आतां डबल टिबल वाडपाक लागले. आनी हें जर अशें चालू उरलें जाल्यार मुखार आनी वाडटलें. म्हाका दिसता सरकारान लोकमांड जो मांड कल्चराक जे हें दिलां 2 लाखाचें कितें तरी मानधन दिलां, तशी रोमटामेळाक कितें दिवपाक जाय, कारण रोमटामेळाक भरपूर खर्च येता. हांवें पयर सुरेश पेंगे सराक म्हटलेलें की मास्तर आसा किंवा प्रद्युम च्यारी आसा आमचो, ते सगळे मास्तर तांचे कडेन हें उलयतालो, मिटींग गेल्ले आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान की हे मांड कल्चराक जे दिल्या ते रोमटामेळाकूय दिवपाक जाय. कारण रोमटामेळा जॅकेट फेटे सद्या आमी सांगपाचें जॅकेट आमच्या पयशान दिलां भुरग्यांक, हांव चार्ज करना. जॅकेट फेटे ढोल ताशे कासाळी हेका इतलो खर्च येता. सो रोमटामेळ ग्रुपाक कंपल्सरी पॅकेज येवपाक जाय आनी कितें तरी मेळपाक जाय. कारण प्रायज आसता 3 जाण ग्रुपाक प्रायज मेळ्ळी, बाकीच्या तांकां बांधन मेळटा 5 ते 10,000. बशीच्या भाड्याकच आनी ते गाडी जे हाडटा पळय आमी टेम्पो सामान भरून तेका पयशे कितलेशे वता. सो प्रत्येक ग्रुपाक एवरी इयर कितें तरी बांधन दिवपाक जाय. आनी कितें आसा प्रत्येक तालुक्याक थोडे 1-2 तालुके सोडले जाल्यार प्रत्येक तालुक्याक एक रवींद्र भवन आसा किंवा राजीव कला मंदीर आसा, पणजे कला अकादमी आसा. तुका दिसना की ह्या इन्स्टिट्यूटांनी जे कल्चराक फुडें करतात ताणीच स्वताचे अशी एक मेळ आपले हातूंत घेवन स्पॉन्सर करपाचो किंवा तांचे जे रवींद्र भवन तांचे फंड्स आसतात न्ही, सो तांणी एक स्पॉन्सर करपाचें अशी पॉलिसी आसपाकच जाय. थोडे तालुक्यांनी फॉर एग्जांपल आमच्या सांग्यारच म्हाका दिसता रवींद्र भवन ना, सावड्डे आसा सांग्यार ना, असेंब्ली म्हाका दिसता कितें एक 5 जाला ना. हाजे प्रमाणे प्रत्येक तालुक्यात एक आनी रवींद्र भवनाक प्रत्येक म्हाका दिसता त्या तालुक्या अंडर एक स्कीम काडून एक रोमटामेळ जो आसा कल्चर जर मुखार व्हरपाक जाय. आमी म्हणटा कल्चर जाय जाल्यार ताणें कितें तरी करपाक जाय, फेसिलिटी काडपाक जाय, कितें तरी प्रपोजल येवपाक जाय. आनी लास्ट क्वेश्चन म्हाका आमचे सारके सादे लोकांनी कितें करपाक प्रमोट करप. जर आमी रोमटामेळान नाचपाक शकनात जाल्यार आमी जाता तितलो हे कल्चर रोमटामेळ म्हणया की शिगमोचो जावं जे रोमटाक माजयता हें प्रमोट करपाचें, लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय की बाबा व्हिडिओज आसा किंवा आमी जे भुरगे आसा तांकां प्रमोट करप किंवा मिनिस्टर जर खंयचे आसा तेंचे कडेन मेसेज पावोवपाक की ह्या भुरग्यांक कितें तरी करात. कारण मिडिया सगळें जे आसा तेणें हें जर केलें. आनी लास्ट क्वेश्चन जे आतां फक्त हिंदूच भुरगीं आसतात ते बाकीचे माझ्या रोमटामेळाक मुस्लिम 6 भुरगे आसात. कॅथलिकाची 2 जाण ना 7 जाण आयिल्ली. पूण कितें जाता आमी थोड्यो गोश्टी जेन्ना कळटा न्ही तें रामनाथ दामोदर महाराज की जय म्हटलें न्ही तेन्ना म्हणटाले
आमच्या रोमटा म्हळ्यार एका राखणदार जावन मुस्लीम भुरगो नाचता तो नाचला म्हाका वायट दिसना कित्याक आमी खंयचोच आमी कल्चर म्हणजे कशें आसा खंयचे हय आमी रिलिजियस कांय शिकयना म्हळ्यार गोंयची कल्चर एक्झॅक्टली सो सगळे धर्माचे लोक आनी हे भुरग्यां कडेन म्हाका खंय तरी धर्म हे ते हांव केन्ना करना हांव तुका म्हणटा क्रॉस कल्चरांतले भुरगे येतात डेफिनेटली आसता भुरगे कारण आमी एक्टिविटीज खूब केल्यात आमी झाडां लावपाची दिली जावं आकाशकंद दिली हे सगळे तेंचे शिकोवपाक गेले लोकमाण थंय बी घेतली भुरगे आसले आमच्या वांगडा जेन्ना आमी तो कुळमी डान्स शिकयलो तो लाडू परवार सर आमचो आसलो शिकोवपाक तांणी शिकयताना तेतली भुरगे आशिल्ले तो अशें ना की आमच्याच हेजे धर्माचे खंयच्या धर्माचे भुरगे हे आमचे भासाभास काबार करत ना एक तुगे म्हणटा आतां सद्याक तूं जर म्हणटा तशें जर सिच्युएशन आसलें वा तुज्याच मेळान नासलें बाकीच्या मेळान तशें आसतलें ते म्हाजे कडेन ते ढोलाचे तासो पडलो मागीर ते तुजें हें ना ते रक्तांतल्यान जेन्ना येता तेन्ना नाचपाक कोणूय येता मागीर सो म्हाका दिसता की आतां अशें जेन्ना येता जाता तेन्ना म्हाका दिसता की आतां खऱ्या अर्थान आमची गोंयची संस्कृती फुलपाक लागली हय आनी मात आसा किंवा समाजा कडल्यान जर तेंको मेळटा जाल्यार ती आनी ती फुलतली आनी ती फुलची कित्याक म्हणटा हांव एक चर्चा थांबयता आनी परत आमची चर्चा थांबयता आसतना आमचे सगळे जे आमी त्या मडगांवाक हो शो करतात आनी मडगांवकारांचो दैवत म्हणटे नातांबा ताजो आज गुलाल सो सगळे मडगांवकाराक आनी सगळे गोंयकाराक आमी परत एकदा ही गुलालाची कविता आनीक ही चर्चा थांबयतात देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पोवपी आहात तांकां देव बरें करूं पयर रावात म्हणटात केली